हॅलो माय गोन फ्रेंड्स, आयज आमी तांतयांची कडी करूया। हिंगा 4 तांती घेयले आनी मसाल्याक आमकां जाय जितें नाल्ल, सुके मिरसांग, जिरें, लसूण, ओडी पिठो आनी सुके कोथमीर जाय। आतां एक पॅनान तेल घाल आनी तितूंत कांदो फ्राय कर। चड मातसो ब्रावन जाल्यार कोता येता, चडूय फ्राय करनाका। आनी आतां तितूंत सुके कोथमीर, लसूण, जिरें ते सगळें घाल आनी बरें फ्राय कर। तेका मातशें 1 मिनट अशें बरें फ्राय कर। आनी आतां तितून नाल्ल घाल आनी हळदी पीठ घाल आनी नाल्ल बरो भाज तो। आमगे मसालो रेडी जालो, थंड कर आनी एक वांट बरो। तुगे कडी करपा हांडीन घाल मसालो आनी तेका चोये भाशेन जावपा जाय तुमगे मसालो बारीक। चोय आनी आतां तुगे टेस्टा प्रमाणे मीठ घाल आनी तेका बरें हालय। आमगे कडी शिजों लागली, हे भाशेन एक बोवलान अशें करून तांतें घाल आनी तितून इल्लेशें मीठ घाल आनी घाल। सो हे भाशेन घाल कडयेन तांतयां फोड आनी आतां हांवें सगळीं तांतयां घायलीं। आतां एक 10 मिनटां शिजों दवर, 10-15 मिनट अशें। सो आमगे कडी रेडी जाली। सो आमगे तांतयांची कडी रेडी जाली। व्हिडिओ बरो दिसलो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर एंड सबस्क्रायब। देव बरें करूं।